चेंज करो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। अंदूचे अदमासपत्रक मध्यमवर्गीयांक थाकाय दिवपी आसा। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी लोकसभेत अदमासपत्रक चर्चेक दिली जाप। दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी नव्या राज्य सरकाराचे पहिले अदमासपत्र सादर केले। विकसित दिल्लीची मोख दवरीत 1 लाख कोटीचे अदमासपत्रक केले जाहीर। न्यायाधीश वर्मा प्रकरणात चर्चा करपा खातीर आपयली सर्वपक्षीय बसका। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी हो गंभीर विषय हाताळपाक आपयल्या बसका। तुये पेडणे तालुक्यातलो नियोजित तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प पुराय राज्या खातीर महत्वाचो। तो बेगोबेग कार्यान्वित जावचो हे खातीर सरकार वावुरता। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत। राज्यातल्यो प्रलंबित मुणकार प्रकरणां सुटाव्यो जावच्यो हे खातीर अशा प्रकरणांची प्राधान्यान सुनावणी घेवन दावे काडचे निकालांत येणावळ मंत्र्यांचे मामलेदारांक निर्देश। आनी आता खबरो विस्तारान। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज लोकसभेत अदमासपत्रकीय भासाभाशेंत सादर केल्ल्या अदमासपत्रकाचेर उलोवप जालें। ह्या वर्साचो अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांक थाकाय दिवपी आसा अशें तांणी सांगलें। जे करदाते आसात तांकां मान दिवपी ह्या वर्साचें अदमासपत्रक आसा। 12 लाख मेरेन वर्सुकी उत्पन्न आशिल्ल्या करदात्यांक 0% कर भरवण आतां करची पडटली, जी करदात्या खातीर एक व्हडली थाकाय आसा। नव्या कर प्रणाली प्रमाण ही थाकाय करदात्यांक मेळ्ळ्या अशें तांणी लोकसभेत अदमासपत्रकाचेर भासाभास करतना सांगलें। We've recognized the strength, spirit and the contribution of the Indian middle class, and as a result this budget has, under the new tax regime, come with a proposal that zero income tax payable for income up to 12 lakh rupees. So that is an average of 1 lakh rupee per month salary, which is going to be tax-free, completely tax-free. So for the salaried taxpayers, this limit technically will be even higher. At 12.75 lakhs, which is inclusive of the 75,000 rupees standard deduction, and the marginal rate for the taxpayers reduces the tax burden on the marginal rise in the income beyond the limit. दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी आयज दिल्ली विधानसभेंत 1 लाख कोटी रुपयांचे 2025-26 अदमासपत्र सादर केलें। नव्यान वेंचून आयिल्ल्या दिल्ली सरकाराचे हे अर्थ खाते सांबाळपी दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी अदमासपत्रकार 28,000 कोटी रुपया परस चड भांडवल खर्च करून राखून दवरला, जो आदल्या अदमासपत्रका परस दुपेटीन आसा अशें जाहीर केलें। राज्य सरकाराची महिला समृद्धी येवजण ही मुखेल येवजण आसा। ह्या खातीरय ह्या अदमासपत्रकांत 5,100 कोटी रुपया राखून दवरल्यात अशी म्हायती तांणी दिली। इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है,
पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड आणि दिल्ली न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्माच्या घरातल्यान दुडू मेळपाच्या प्रस्नाचेर सभागृहात सर्वपक्षीय बसका आपयल्या। हो गंभीर विषय आशिल्ल्यान हो मुद्दो संसदेचे सार्वभौमत्व आणि वर्चस्वाकडेन संबंधित आसा आणि हे प्रकरण निकालात काडपाक फलादीक चर्चा जातली अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली। For the first time, in unprecedented manner, the Chief Justice of India took the initiative to put everything in public domain. But then a suggestion emanated from leader of the opposition and agreed by leader of the House that the issue needs to be deliberated at my instance with the floor leaders. I have scheduled a meeting after seeking convenience at 4:30 p.m. today with the floor leaders as suggested by leader of the opposition. छत्तीसगडात दंतेवाडा जिल्ह्यात सुरक्षा दळाबरोबर जाल्ल्या चकमकीत 3 माओवाद्यांक मरण आयलें। खबराकाराकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सुरक्षा दळाच्या संयुक्त पंगडान बिजापूर आणि दंतेवाडा जिल्ह्याच्या शिमेवेल्या रानांनी नक्सल विरोधी कारवाई सुरू केल्या। ह्या कारवाये वेळार सुरक्षा दळ आणि माओवाद्यांमदी सकाळी फारपेट जाली। ह्या एन्काउंटरा उपरांत शस्त्रां आणि दारुगोळ्याचो व्हड साठो मेळ्ळा। ह्या वाठारांत सोद कारवाय सुरू आसा। छत्तीसगडात मुखेलमंत्री विष्णुदेव साय हांणी केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या नक्सलवाद विरोधी कारवायेची अधिक माहिती दिली। हमारे प्रदेश में नक्सलवाद के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। आज फिर झीरम घाटी क्षेत्र में मुझे जानकारी मिली है कि मुठभेड़ वहां जारी है और सफलता मिल रही है, तो मैं सुरक्षा बल के जवानों को फिर से नमन करता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं। पेडणे तालुक्यातलो नियोजित तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प पुराय राज्या खातीर महत्वाचो प्रकल्प आशिल्ल्यान तो बेगोबेग कार्यान्वित जावचो हे खातीर सरकार वावुरता अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली। मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी विचारलेल्या प्रश्नाक मुखेलमंत्री जाप दिताले। इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो पेडण्या तालुक्या खातीर तसोच इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसा, कारण सरकारा खातीरय बी तो इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट, कारण गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्यांनी 2M इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो प्रोजेक्ट आमकां दिल्या उपरांत जे फाटल्या कंटिन्युअसली 6 वर्सांक हांवूय फॉलोअप करता। ऑलमोस्ट थंयसर 14 जाणांक सुमार प्लॉट अलॉटमेंटूय जाल्या। इवन दो थंयसले जे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जावपाक जाय ते बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा। फक्त कनेक्टिविटी खातीरच प्रॉब्लेम जाता, कारण सरकाराक कितेंय करून ह्या 6 म्हयन्याच्या भितर तो रोड जो रोड कनेक्टिंग रोड आसा पळय, वीच इज 4 लेन रोड फ्रॉम द NH 66 टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो कंप्लीट करपा खातीर आयजूय सकाळी स्पीकर सर म्हणजे ऑनरेबल MLAन इनिशिएटिव्ह घेतलात, पण हांवूय पर्सनल त्या लँड ओनरा कडेन दिता म्हणून सांगला। एके वाटेंतल्यान कन्सर्न आनी उरलेलो लँड एक्विजिशन जे येता त्या एप्रील म्हयन्यांत आमी हेजे टेंडरूय फ्लोट करता आणि पावसांतले 2-3 म्हयने जे आसा पळय न्ही हो बेजीक रस्तो तयार करपाक मेळटलो, म्हणजे ऑक्टोबर पर्यंत रोड हो टेंटेटिवली करचो अशी आमची अपेक्षा आसा आणि तो जातलो अशें हांव हे बाळगिता। ह्या प्रकल्पा खातीर गरजेचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिवपाच्या हेतान कुशळटाय उदरगत केंद्राची स्थापणूक करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें। हांव 2M इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो प्रोजेक्ट आमच्या ITच्या अंडर आसा। ITची जे चेअरमॅनूय हांगासर आसा, हांव एकदां पर्सनली थंय विजीट करून अलॉंग विथ आवर IT मिनिस्टर IT आनी इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर पेडण्यातले दोनूय आमदार विजीट करून थंयसर आमकां जर फायर स्टेशन शिफ्ट करपाक जाताच, कारण आमचे आसलेले फायर स्टेशनूय बी तशें थंय जाता जाल्यार थंय शिफ्ट करता आणि थंयसरले स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर हे येता त्या जुनांतल्यान म्हणजे एड्युकेशनल इयर जेन्नाच्यान सुरू जाता तेन्ना थंयसर जाका स्किलिंग करपा खातीर जो आमी कन्सेप्ट स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग म्हणजे थंयसर एक 2-3 कंपनी ऑलरेडी रेडी जाल्यात, तांकां लागपी ह्युमन रिसोर्स मॅनपावर जी जाय पळय न्ही ताजें स्किलिंग आमी ह्या जुनांतल्यानूच सुरू करता। म्हणजे 1 वर्स आमकां ट्रेन केल्या उपरांत सुरू जायना फुडें ते ह्युमन मॅनपावर जो आसा ताका यूज करपाक जातलो, म्हणून स्कील डेव्हलपमेंटचे सेंटर ह्या जुनाक सुरू करता।
राज्यातली प्रलंबित मुंडकार प्रकरणां सुटावी जावची हे खातीर अशा प्रकरणांची प्राधान्यान सुनावणी घेवन दावे निकालात काडचे अशे निर्देश संबंधित मामलेदारांक दिल्यात अशी जाप येणावळ मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी आयज विधानसभेत दिली। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या विशयाचेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक There has been clear direction to the revenue from the revenue department to all the mamladars. As far as the limit adjournments to 3 per case scheduled hearing for every 10 days. Designate special mamladars to exclusively handle Munkarial cases. Conduct hearing on Saturdays for fast disposal. Prioritize cases pending for over 3 years to day-to-day hearing. Now, since there is no sunset clause, there are around 2,500 some odd cases were there. Out of 2,500 cases, I'm talking from 2022 till date. From 2022, there were 2,500 odd cases. We had disposed of 2,300 cases. Then again, there were additional 1,800 odd cases which are going on. Since there is no sunset clause, because cases keep on coming. हे विषयाचेर विचारिल्ल्या उपप्रस्नाक जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मुंडकाराच्या घर नंबराचेर गरजेच्यो सगळ्यो घर सुविधा मेळटात अशें सांगून घराच्या 3 मिटरा भितर प्रसाधन घर बांदपाक कोण आडोवपाक शकना अशें स्पश्ट केलें। आपल्या सरकाराचेर विश्वास आशिल्ल्यान मुंडकार केशी वाडल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मुखार सांगलें। मुंडकारियल एक्टाच्या नुसार मुंडकारियल डिक्लेरेशन फायनल जावच्या पयलीं सुद्दां तेका उदका खातीर लायटी खातीर हे तेका डायरेक्टली म्हणजे तेजें एन्सिस्टर घर आसा पयलीं पासून वेगळी एनओसी घेवपाक वचपाची गरज ना खरें म्हणजे तेजी एक्चुअली तेका आसलेल्या तेज्या हाऊस नंबराचेरूच सरकार तेका लायट आनी उदक दिता पयलीं पासूनच। मुंडकारियल घर जर तेजें पयलीं पासून आसा जाल्यार तेका कोण आडयता, आडोवपाकूच शकना। मुंडकारियल डिक्लेरेशन जावप ही मागीरची गजाल आसा, तेका तेज्या पंचायतीचो नंबर आनी हेजेरूच लायट आनी उदक आमी कंटिन्युअसली दिता तेका आनी वयल्यान तेजे हाऊस थंयसर एन्सिस्टर हाऊस तेजे दाखयल्ले आसा। मुंडकारियल डिक्लेरेशन जावपाक जाय म्हणून रावपाची गरज ना हाच्या खातीर। मुंडकारियल डिक्लेरेशन तेका तेजे हाऊस परत रिनोवेट करपाक जाय बांदपाक जाय जाल्यार मागीरचो विशय आसा। विदीन द 3 मीटर जर आसत ओके तेणी टॉयलेट बांदला आसत जाल्यार तेका कोणूच कांयच करूं शकना। नोटीस काडली नोटीस काडला तेका विदीन द 3 मीटर आसा म्हणून तूं रिप्लाय दी तेजो टॉयलेट कोण म्हणूंक शकना। विदीन 3 मीटर्स 3 मिटराच्या घराच्या बाउंड्रीच्या भायर जर तो बांदता आसत 3 मिटराच्या घराच्या भितर जर आसत टॉयलेट तो बांदता आसत ताजो तो रायट आसा, कारण मुंडकाराचो रायट तेका लायट आसतली उदीक आसतली टॉयलेट आसतलें तो आनी तें बी तेजे जशें सांगलां तशें इट इज ओरिजिनल मुंडकाराचें घर ओरिजिनल। राज्यात सुरू आशिल्ल्या कॅसिनो कडल्यान प्रलंबित दंडाची रक्कम वसूल करपाची प्रक्रिया सुरू आसा आनी सरकार ती रक्कम वसूल करतले अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी ह्या विशयाचेर प्रस्न उपस्थित केल्लो। सरकारान गेमिंग कमिशनर नेमूक ना, ऑफशोर कॅसिनो बेकायदेशीरपणान सुरू आसात आनी तपासणी जायना अशे आरोप युरी आलेमांव हांणी केले। Government had appointed a commissioner for commercial tax to be the gaming commissioner, full-time appoint karung na gaming commissioner. However, Speaker sir, I charge that these casinos are not permitted, but they are operating under live gambling law. Live inga gambling चलता. Speaker sir, आज ह्या सरकारा कडेन हांव विचारपाक सोदतां जो कमर्शियल टॅक्स कमिशनर आहा ही कॅनॉट कंट्रोल द सेस जे हे आहा एका फुल टायम गेमिंग कमिशनर कित्याक ना। आनी LAQ 2A डेटेड 30th जुलय हो प्रश्न जेन्ना आमकां उत्तर मेळ्ळें हिंगा इट इज फर्निश्ड दॅट 4 ऑनशोर कसिनो एक्शन म्हाका दिसता कंप्लेन येयल्ल्यो इलिगल थिंगा गॅमलिंग चलता म्हणून। चान्सीस कसिनो, विन ग्रँड 7 कसिनो, ओशन 7 कसिनो आनी बिग डॅडी पूण तेच हिंगा केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून आमकां जाप दिल्या। फ्रॉम 24 केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन। ह्या विशयाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विरोधी फुडाऱ्यांनी केल्ले आरोप भायर मारून सरकार कारवाय करता अशें स्पश्ट केलें।
ताका हांवें सांगलें 31 मार्चा पयलीं जितके रिकवर करपाक जाय पळय न्ही तितके 31 मार्चा पयलीं करता. डिस्प्युटेड आहा तेंच्यो केसीस रिजॉल्व जाल्या उपरांत तेंच्यो केसीस जर सॉर्ट जाल्यो जाल्यार त्यो विदीन 3 म्हयने चडांत चड दिता 3 म्हयन्या भितर तेय पयशे करता. लायसन्स सस्पेंड कोर म्हणजे स्पीकर सर आणि जेच्यो एक्सटेरी एक्सायजा लायसन्स आमीच हे केला तेंचे जर रुल्स फॉलो करिना जाल्यार तांचे आमकां जर लायसन्स गेमिंग रुला प्रमाणे तांकां बाकीचे एक्सायजा लायसन्स गेमिंग कमिशनर फुल टाइम अपॉइंट कोर स्पीकर सर अपॉइंट कोर गेमिंग कमिशनर स्पीकर सर the major loophole is under reporting revenue on cheap purchases. The cheap आहात तेजेर अंडर रिपोर्टिंग जाता आणि ते जोरी तोरी आम्ही अंडर रिपोर्टिंग हे कोतले जाल्यार रियल टाइम ट्रॅकिंग करपाक गरज आसा. हेजेर सरकारान कितें केला आणि करपा रेडी आहा. स्पीकर सर एकूच मिनिट तो जे सांगता पळय 250 भितरले 3 कॅसिनो बंदच आसा म्हणजे तांकां लायसन्स रिन्यू बीन करूंक ना. 3 कॅसिनोचे लायसन्सूच रिन्यू करूंक ना जे 215 येता. शालेय अभ्यासक्रमात इतिहासाच्या विषयात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या इतिहासाचेर अधिक उजवाड घालपी उणी आणि आक्रमण करपी जुलमी राज्यकर्त्याचेर अधिक माहिती आशिल्ल्यान ह्या गजाली कडेन आमदार कृष्णा साळकर हांणी सरकाराचें लक्ष वेधलें. ही चुकीची दुरुस्ती जावपाक जाय अशी मागणी तांणी केली. आमच्या हिस्ट्री टेक्स्ट बुकान हे आतां आमचें हिस्ट्री टेक्स्ट बुक जे आमची भुरगीं वाचतात तातूंत इतले इम्बॅलन्स आसा म्हणजे ज्या लोकांनी आमचेर अत्याचार केलो तांचेर 20-20 पानां आसा आणि ज्या लोकांनी आमकां स्वराज्या खातीर झगडून फ्रिडम दिलें असल्या लोकांचेर 3 पानां. म्हणजे हो इम्बॅलन्स कित्याक तो कांय कळना. आमी भुरग्यां मुखार कितें एक प्रेजेंट करता तें म्हाका कळना. म्हणजे हो म्हाका दिसता इम्बॅलन्स इमिडिएटली हे जावपाक जाय. कित्याक आज आमचे 3 पानां म्हणजे मराठांचेर पसून 3 पानां बरयली सपोज इतले आसा. महाराणा प्रताप आसा, इल्ल्याबाई होलकर आसा, राणी लक्ष्मीबाई आसा, कितलेशेच जाण आसा. सो म्हाका दिसता सरकारान एक क्लियर मेसेज हाजेर भुरग्यां भितर दिवपाक जाय आनी एक बरें वातावरण ज्या लोकांनी आमच्या खातीर सॅक्रिफायसीस केल्या ते येवपाक जाय. इतलेंच म्हजें म्हणणें आसा. आणि त्या खबरापत्रान घेऊया एक ल्हानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रतीक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो विकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. पणजे शिगमोत्सव समिती वरवीं शेनवारा पणजे आयोजीत जाल्ल्या भव्य चित्ररथ, रोमटामेळ, लोकनृत्य, वेशभूषा सर्तीचो निकाल सोमारा पत्रकार परिशदेंत समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष मंगलदास नायक, सचिव शांताराम नायक, कार्यकारी सदस्य किशोर नार्वेकार आनी हेर वांगड्यांच्या हाजिरीत जालो. चित्ररथ सर्तीचे 75,000 रुपयांचे पयले इनाम दुर्गा भाट फोंडेच्या त्रिवेणी कला संघाक, रोमटामेळ सर्तीचे पयले इनाम शिरोडेच्या श्री मंडलेश्वर मानगुरू शिगमोत्सव मंडळाक, जाल्यार लोकनृत्य सर्तीचे 25,000 रुपयांचे पयले इनाम सावयवेरेच्या सख्या हरी पथकाक फावो जाले. वेशभूषा सर्तीच्या वरिष्ठ गटात 20,000 रुपयांचे पयले इनाम सिद्धेश मराठे हाका, जाल्यार ल्हान भुरग्यांच्या गटात 5,000 रुपयांचे पयले इनाम कियान नायक हाका फावो जाले. चित्ररथ आनी रोमटामेळच्या 3 जैतिवंतांक धेंपे ग्रुप ऑफ कंपनीज कडच्यान अनुक्रमे 15 आणि 10,000ची अतिरिक्त इनामां फावो जाली. चित्ररथ कॉम्पिटिशनान जो रिजल्ट जाला त्याचो पयलीं हांव वाचन करता, डिक्लेअर करता की फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा ते त्रिवेणी कला संगम दुर्बाट फोंडा, सेकंड प्राइज मेळ्ळा महालक्ष्मी नागरीक समिती बांदोडा फोंडा,
थर्ड प्राइज कुमारजुवा नागरिक कुमारजुवा आणि फोर्थ प्राइज आसा दाडेश्वर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब नेरूल. फिफ्थ प्राइज आसा दाटसकर स्टार स्पोर्ट्स क्लब हंडोळा. आणि बाकीची जी कन्सोलेशन प्राइजीस आसा पळय ती आमी तुमकां दितात ती सगळी वाचपाक वचना हांव. मेन प्राइजां ही 5 प्राइजां चित्ररथान आशिल्ली. दुसरी प्राइजां रोमटामेळ कॉम्पिटिशनान आसा ते पयले प्राइज मेळटा श्री मंडलेश्वर मांगूल शिगमोत्सव समिती शिरोडा गोवा. सेकंड प्राइज आसा आवेडेकर समाज बोरी. थर्ड प्राइज आसा सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आडपय. फोर्थ प्राइज आसा डोंगरी शिगमोत्सव समिती डोंगरी. आणि फिफ्थ प्राइज आसा कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव मंडळ कुडचडे. कन्सोलेशन प्राइजीस आसा तेंचे लिस्ट तुमकां दिता. सभापती रमेश तवडकर हांणी बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या कार्याची म्हायती दितना फाटल्या 2 वर्सां भितर ट्रस्टाच्या कार्या अंतर्गत सुमार 34 घरांची निर्मिती केल्या अशी माहिती तांणी दिली. ह्या घरांचे काम जून मेरेन पुराय जातले अशी माहिती तांणी दिली. तशेंच ह्या ट्रस्टाच्या कार्या खातीर सगळ्यांनी 1 रुपयाचें योगदान दिवचें अशें आव्हान तांणी लोकां कडेन केलां. गांवच्या लोकांक आमी आव्हान करतात, सगळ्या लोकांक आव्हान करतात, हे जे जुने पद्धतीचे आमचे संस्कार परंपरा आशिल्ले गांवपणाचे मनीसपणाचे आनी प्रत्येक मनशाक जगोवपाचो जी आमची परंपरा आशिल्ली ती पुनर्स्थापीत करप अशा तरेचो प्रयत्न आसा. त्यामुळेच आमी ती मोठ्या प्रमाणात जे आसा सगळ्या लोकांक आव्हान करतात जे सदन लोक आसात आर्थीक जे सदन लोक आसात की आमकां तांकांय आव्हान करता. आज म्हाका खूब सांगपाक आनंद जाता खूब मोठ्या प्रमाणात जे लोक आसा न्ही ह्या योजनेक सहकार्य करपा खातीर जे आसा ते फुडें येवपाक लागले आसा. त्यामुळे आमचोय एक प्रकारचो कॉन्फिडन्स वाडलेलो आसा की आमी सुरवातेक आमी 1 घर घेतलें मागीर 12 घर घेतलीं 20 घर घेतलीं आनी करता करता आमी 40 घर कंप्लीट केले आनी आतां तर आमी 50 घरां आयडेंटिफाय करून काम सुरवात केल्लें आसा. जून पर्यंत आसा न्ही आमकां हें काम पुराय करपाचें. आनी तशेंच आमकां जर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत अशा प्रकारचे कार्यकर्ते जर आमकां मेळ्ळे आसत जर जाल्यार आमकां हे सगळ्याक आमकां काम वेवस्थीत दवरपाक शकता. भाजपाच्या ताळगांव मंडळाची आयज आमदार जेनिफर मॉन्सेरात हांच्या उपस्थितीत घोषणा जाली. मंडळाच्या अध्यक्षपदार विवेक भंडारी जाल्यार सरचिटणीस पदार किशोर शास्त्री आनी देविदास नायक हांची निवड जाल्या. ताळगांव पंचायतीच्या सभाघरात आयोजित एका कार्यावळींत आमदार जेनिफर मॉन्सेरात हांणी भंडारी हांच्या फुडारपणाखाला नवी कार्यकारिणी जाहीर केली. मंडळाचे उपाध्यक्ष पदार आग्नेल डिकोस्टा, टोनी बारेटो, सिडनी बारेटो जाल्यार सचिव पदार गोविंद कुदरगी, भारती नायक आनी परवेश शेख तशेंच रेखा पै हांची खजिनदार म्हणून निवड जाल्या. हेर वांगडी मेळून 31 जाणांची समिती जाहीर जाली. ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या कार्यकर्त्यांनी आमदार मॉन्सेरात हांचो वाडदीस मनयलो. ताळगांवच्या विकासा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन काम करुया अशें आवाहन आमदार जेनिफर मॉन्सेरात हांणी ह्या वेळार केलें. Like Vivek has said, we are announcing our Mandal team. I would like to thank all of you all for being present here, and also a big thanks for always being there for us. We always say we are here because you all are there to help us. So thank you once again from the bottom of my heart for being present, and also all the best to all of you all who've been elected as we like more like the main core team who will work for us, not only during elections but even otherwise. And since all have always been there for us, I mean much appreciated from Babush and myself. I would like to thank you all once again and wish you all the best. And I think whatever work we do, we'll work as a team. Like it's not only me or only the president, but I think all of us will work together as a team to make Talegaon a better place. केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळाच्या 56व्या वर्सानिमतान 125 सायकलपटूंनी 9 राज्यांनी भोंवडी केली. ह्या भोंवडेंत CISF जवानांनी दर्यादेग वाठारांत स्वच्छता मोहीम राबयली तशेंच विद्यार्थ्यांक घोळी वखदां मार्गदर्शन केलें. हे सायकलपटू गुजरात ते कन्याकुमारी हो वाठार पुराय करतात. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पावले उपरांत MPT वाठारांत एका खासा कार्यावळींत तांचे MPTचे अध्यक्ष हांणी स्वागत केलें. MPAचे उपाध्यक्ष श्री विनायक राव, CSFIOचे महासंचालक पियाली शर्मा, पद्मश्री विनायक खेडेकर, अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत ब्रह्मानंद शंकवाळकर आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार MPAचे अध्यक्ष डॉ. N. विनोद कुमार हांणी सायकलपटूंची उर्बा वाडयली.
ports in the country, the contribution of CISF to all the major ports and all the strategic establishments in the country. And we all know that the coastal security in India is a multi-modal kind of a responsibility where ISF comes along with Indian Navy, Indian Coast Guard, Coastal Police and other organizations in securing the coastal line of India. At the same time, along with these multi-modal agencies, there is a more important kind of a channel, which is the fisherman and the common man who is having a livelihood from the ocean. They are the main kind of source of information for all these multimodal agencies. Technology alone cannot support security. Always the men behind the technology does matter. या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे विनायक खडेकर आणि ब्रह्मानंद शंखवाळकर हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. बातें हैं, संस्कृत का एक वचन है, उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा थे पक्षिणां गतिः तथैव शक्तियुक्तिभ्याम. आपके हर एक पंछी दो पर से उड़ता है. एक पर है हमारी सब लोगों की, पूरे भारतवासियों की शुभकामनाएं एक पंच पर और दूसरे पर आपका निश्चय, निर्धार, आपकी कर्तव्य तत्परता, आपका कौशल्य और आपका जो अधिष्ठान है जीवन का वो दूसरे पर है. वो दोनों साथ साथ जब एकत्र चलते हैं, दोनों साथ साथ आते हैं, तो अब आसमान में कितनी भी भरारी ले लेंगे आसमान में उड़ जा सकेंगे. I'm very happy that while you are doing your services nation, guarding our borders around the coastal lines up to the mountains, you are also promoting the passion and interest behind a sports person who are born talented into some sports or the other, that's cycling. It is a passion and efforts. You will never get tired in life, and I hope that each one of the people who are giving the service to the nation are passionate, are making efforts is yes, but they will not for a single second they'll be resting, because the love which is created within them grows stronger and stronger. He never gets tired. मुंबईत 1 ते 4 मे मजगती जावपी पहिल्या संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल्स आणि मनरिजवण परिशद म्हळ्यारच वेव्ज ह्या कार्यावळीचे मुखेल केंद्रबिंदू आशिल्ल्या वेव्ज बाजाराविशीं मनरिजवण उद्देगात खासा उत्सुकताय आसा. ऑनलायन वेव्ज बाजार हें एक आगळे वेगळे ऑनलायन ई मार्केट तयार जालां, जे मनोरंजन आणि मिडिया वाठारांतल्या भागधारकांक जोडटा. ह्या क्षेत्रांतल्या वेवसायिकांक संयोगात्मक केंद्र जावचें ह्या हेतान वेव्ज बाजाराची आंखणी केल्या. हाका लागून मिडिया आणि मनरिजवण वाठारांत एक आगळे वेगळे डिजिटल परिवर्तन घडोवन हाडटलें अशी आस्त उक्तायल्या. वेव्ज बाजारा वरवीं उद्देगीक एकीकरण, संवसारीक मळार वितरण, नेटवर्किंग, संयोग तशेंच विशिष्ट उद्देग आयोजन आनी बाजारा मेरेन पावोवपाची संद ह्या वेव्ज बाजारा वरवीं साध्य जातली. ह्या वेव्ज बाजाराची नोंदणी wevsbazar.com ह्या संकेतथळाचेर चालू आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. अंदूचे अदमासपत्र मध्यमवर्गीयांक थाकाय दिवपी आसा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी लोकसभेत अदमासपत्रक चर्चेक दिली जाप. दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी नव्या राज्य सरकाराचे पयले अदमासपत्र केले सादर. विकसीत दिल्लीची मोख दवरीत 1 लाख कोटींचे अदमासपत्र जालें जाहीर. न्यायाधीश वर्मा प्रकरणात चर्चा करपा खातीर आपयली सर्वपक्षीय बसका. राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी हो गंभीर विशय हाताळपाक आपयल्या बसका. तुये पेडणे तालुक्यांतलो नियोजित तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प पुराय राज्या खातीर महत्वाचो. तो बेगोबेग कार्यान्वीत जावचो हे खातीर सरकार वावुरता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत.
राज्यातली प्रलंबित मुणकार प्रकरणां सुटावी जावची हे खातीर अशा प्रकरणाची सुनावणी प्राधान्यान घेवन दावे काडचे निकालाक येणावळ मंत्र्यांचे मामलेदाराक निर्देश। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।